ही आमी सेंट पिटराची ही परब हे फेस्त आमी मोठे संख्येन आमी सेलिब्रेट करता। ते म्हणल्यार सकाळी फुडें 5 वरांचेर आमी मुजग लावन जे आमचो ओल्ड क्रॉस आहा थिंगासान ते पुरसांक मुजग घालून ब्रास बँड लावन आमी सगळ्या पुरसांक आमी रोजार करीत वयता। तुजो आशीर्वाद दर एकल्याचेर तुजी वय, तांच्या वावरांतल्यान तांकां सगळी सुरक्षा दी। आडकुळ्यान कश्टां दुखान विणलोल्या जिवितान वेगवेगळे तरेचे कुडीस आपल्या जिविताचे जिवता। आसा आमची एक परंपरा जे आमचे वडील पयले सकाळी फुडें ही आयची परब म्हणटा ती हांव सगळ्यांक आमच्या खारवी भावांक तशें वास्कोकार भावांक ही परबेची सेंट पेद्रो फेस्त हेजे फेस्ताची परब हांव सगळ्यांक आवडटा। आनी मागता त्या लागीं सांत पेद्रू कडेन की ह्या आमच्या ह्या जेन्ना आमी हो धंदो करता ह्या धंद्याचेर बेसांव घालपाक आनी सगल्यांक सुखी आनी खुशाल दवरपाक। आनी जी ही परब सांत पेद्रूचें फेस्त जेन्ना सेलिब्रेट आमी करताले तेन्ना आमी सकाळी फुडें 5 वरांचेर ब्रास बँड घेवन आमी सगळ्या पुरसांक रोजार करीत वयताले। 7:30 आमी फेस्ताचे मीस सांत एंड्रू इगोर्जीन आमी करताले। तेच भाशेन आमी पयले सेंट एंड्रू 7:30 आमी फेस्त केला आनी मागीर आमी पाद्रीक आमच्या ओल्ड क्रॉस पुरसा कडेन हाडून रोजार करून पुरसांव काडला। ही परंपरा आमी वर्सान वर्स करता शेंकड्यांनी जो ह्या सांत पेद्रू ह्या फेस्ताची हे परबेचो हे बेसांव तुमचेर सगळ्यांचे पडो।